ह्या लोकांक जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश हांगासर आसात त्या लोकांक हाजो फायदो जातलो आणि खऱ्या अर्थात म्हणजे आता ताजो फायदो देशात आणि आमच्या गोंयांत दिसपाक लागलेलो आसा. म्हाका चड खोस भोगता की एक जो गोंयकार ताजो पेरंट्स हे पाकिस्तान हांगासरले नॅशनल्स आशिल्ले, पाकिस्तानाकूच रावताले. ओरिजिनली दे आर इंडियन, बट ते पाकिस्तानात उरल्या कारणान ताका म्हणजे लिबरेशनच्या ह्या मदल्या हातूंतल्यान ताका इंडियन सिटीजनशीप मेळोवंक शकना जाली. पण तेजी मोग, तेजी आस्त आमच्या गोंया कडेन आशिल्ली कारण तो ओरिजिनल गोंयकार. म्हणल्या उपरांत ताका दिसलें की आपूण परत गोंयांत येवचो. म्हाका दिसता तेज्या सारकेले खूब जाण आसतले अशे की ताका गोंयांत येवपाक सोदता आसतले, पण बाकी काही कारणास्तव येवपाक पावूंक ना आसतले. पण ताणें डेरिंग केलें की खूब कमी वयांत तो गोंयांत आयलो आनी गोंयांत 43 वर्सां रावल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे ताका भारताचें नागरिकत्व मेळोंक ना. आमी ताका गोंयकारपण म्हणटा ते गोंयकार नागरिकत्व ताका मेळोंक ना. ओके, खऱ्या अर्थात गोंयकारपणा खातीर जर कोणी कितें केलां आसत जाल्यार तें मोदीजीच केलां, डबल इंजीन सरकारान केलां. हें म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. आमी ज्या खातीर बरेचशे फावटी आज शेन सेबॅस्टियन पेरेरा हो आपल्या मिसेस, आपल्या भुरग्यांच्या सयत हांगासर आयलो, ताणें आपली सिटीजनशीप घेतली. ताणें आपल्याच उतरांतल्यान म्हाका सांगलें की ताका कोणी व्हडली मदत दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी करूंक ना, बट इतलो सिंपल प्रोसेस ताका 3 म्हयन्यांनी आपली सिटीजनशीप जी आसा पळय ती ताका डायरेक्टली मेळ्ळी. स्वता एप्लाय केलें. म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आणि होम मिनिस्टर अमित शहा हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. एखाद्या सामान्य मनशाक सुद्दां आपली CAAच्या अंडर सिटीजनशीप मेळपा खातीर एक स्ट्रीमलायन प्रोसेस करून दिल्या उपरांत कितलेशेच भारतीय जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश बाबडे थंय रडटात, बाबड्या थंय इतको त्रास जाता, तांकां दिसता की आपल्याक भारतीय नागरिकत्व मेळचें आनी ताच्या खातीर ते सातत्यान प्रयत्न करताले. ताका 43 वर्सां उपरांत न्याय मेळ्ळो. कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर शेन सेबॅस्टियन पेरेरा हेका. एक जो गोंयकार हेका आज नागरिकत्व दिता आसतना म्हाकाय मनाक एज अ मुख्यमंत्री खूब आनंद जाता, म्हाकाय खूब खोस भोगता. हांव ताच्या मिसेसीच्या सयत खूब खूब अभिनंदन करता कारण ताका हक्कान आतां हांगासर रावपाक मेळ्ळो. ताणें जेन्ना सांगलें आपूण आपलो पासपोर्ट सुद्दां सरेंडर केलो, मेळपाक जाय म्हणून, बट तरी ताका मेळनाशिल्लें. पण आतां तो अभिमानान म्हणजे इंडियन पासपोर्ट जो आसा तो घेवपाक शकतलो. ताका इंडियन नॅशनॅलिटी मेळ्ळी. हांगासर आपले सगळे डॉक्युमेंट्स तयार करपाक शकतलो, वीच वील हेल्प हिम फॉर हीज नेक्स्ट जनरेशन. फुडल्या जनरेशनाक ताच्या ती खूब मोठी मदत जातली. अदरवायज नेक्स्ट जनरेशनाकूय ताजे हे प्रॉब्लेम्स जे आसा हे कंटिन्युअसली उरतले आसले. बट आमी जे सांगलेलें हिंदू, कॅथलीक आणि सीख ह्या लोकांक ह्या भारतीय नागरिकत्व हाजो फायदो जो सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट 2019 हाजो जातलो, ताजे रिजल्ट आमकां दिसपाक लागले. हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आमी दुसरी सर्टिफिकेट दिली. हाज्याय पयलीं आमी एका कॅथलीक भावाकूच आमचें नागरिकत्व दिल्लें. म्हाका हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन आनी समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन माननीय मोदीजी आनी अमित भाई शाह हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आणि त्यांचे आभारी व्यक्त करता की खऱ्या अर्थात जो कायदो पास केला तो अजून फळरूपाक आयलो म्हणपाक कांय हरकत ना आणि त्याचा फायदो आमच्या गोंयकाराक जावपाक लागलेलो आसा. म्हणून म्हाका बरें दिसता. वन्स अगेन कॉंग्रेच्युलेशन फॉर हिम अँड थँक्स फॉर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आणि अमित भाई शाह. सर हिंदी में कितना उन्होंने आने मैं पूरे गोवा के लोगों की तरफ से आज शेन सेबॅस्टियन पेरेरा इसको CAA के अंतर्गत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आज उसको इंडियन सिटीजनशिप मिली, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. क्योंकि जब सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट आया था तभी हम लोगों को कह रहे थे कि हिंदू, सिख और कैथलिक इन लोगों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहते इन लोगों को इस तरह के सिटीजन अमेंडमेंटशिप का फायदा मिलेगा. आज गोवा में सेकंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट की सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं. ये गर्व की बात है गोवा के लिए भी, क्योंकि वन शेन पेरेरा मिस्टर कैथलिक बाय बॉर्न पाकिस्तान में था. उसके पेरेंट्स जो पाकिस्तानी थे, ओरिजिनली इंडियन नेशनल्स, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए उसको इंडियन नेशनलिटी नहीं मिल रही थी. लेकिन आज सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट के बाद उसको खुद 43 ईयर्स के बाद उसको सिटीजन अमेंडमेंटशिप मिली. उनका जो उत्साह दिख रहा है वह सही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और अमित भाई शाह जिन्होंने ये सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट लाया इस देश में 70 साल के बाद, यानी जो पार्टीशन के बाद जिस तरह के लोग जो पाकिस्तान में गए, बांग्लादेश में गए, वहीं पे रहे, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा सपना था. उनके लिए बहुत ही आनंद की बात है
इसलिए उनको जो सिटीजनशिप मिली उनको ही नहीं, उनके आने वाली जनरेशन को भी उसका फायदा मिलेगा। इसलिए गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीएए पर बहुत ही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास होने पे मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और गोवा सरकार और गोवा के लोगों की तरफ से, खास करके शेन सेबेस्टियन परेरा इनकी फैमिली की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। थँक्यू। सर आणि कितल्या जाणांचे हय एप्लिकेशन आनीकूय बाकीच्या लोकांनी अप्लाय केल्ले आसा, जस जशें त्यांचे बाकीचे कंप्लीट जाता तस तशें तांकां दिली वयता। ना बरं न्ही नंबर नंबर आत्ता ना। ओके, थँक्यू। संमत जातलो सेम वन मोर थिंग सेम yesterday the minister said one comment